हांची तितलीच काळजी जी आसा पळय न्ही तांच्यांनी घेतली. वेगवेगळे जागे जे आसा ही देवराय म्हणून तांचे देवराय म्हणल्यार कितें केलें आमी आमच्या भाशेन देवराय म्हणटा तांकां लक्षांत दवरपाक जाय. थोडी अशी एरिया अश्यो केल्यो ज्या जाग्यार कोणीच मनशांनी थंयसर आनी वचपाचें ना. सेक्युलेटेड दवरले ते फक्त जे आसा पळय न्ही ते थंयसर पुजा करपाची वार्षिक आनी ती एरिया जी आसा त्या एरियेन आनी कोणीच वचूंक ना. हें कित्या खातीर केलें म्हणजे तेन्नाच्यो त्यो सेंच्युरीज आशिल्ल्यो म्हणजे कन्फायन्ड एरिया ह्या एरियेन आनी कोणी वचूंक जाय जेणे करून पशु पक्षी आसतले तांचें योग्य तरेन संगोपन जातलें. आनी त्याच बरोबर तुमकां एक बरी गजाल सांगता. आमकां खबर आसा आतां थोड्या दिसांनी श्रावण येतलो आनी श्रावणान आमी नुस्तें खायना बरोबर काय ना. नुस्तें खायना कित्याक जाता पळय ह्या श्रावणान जें आसा प्रजनन जाता बरोबर. आनी नुस्तीं जर जावपाक जाय जाल्यार ताचे खातीर कातयां तयार जी जाता पळय न्ही ती ह्याच टायमार जाता नुस्त्याच्या आंगार. हे एक लक्षात दवरपाक जाय की अहिल्याबाई होळकर जे आसा पळय सदांच सगळ्यांचो विचार करत आसतना तिने कितें केलें श्रावणाच्या टायमार उदकाचो पारो खूब वाडटा आनी नुस्तें खातीर न्ही बरें कितें खावपाक जाय जाल्यार तांकां तितलें मेळना. ताचे खातीर तिने कितें केलें खबर आसा ती शिवभक्त आसलेली आनी ती कितें करताली जाणां पिठाचे सगळ्या जनतेक तिने सांगलें पिठाची लिंग करा म्हणटाली ती. दर सोमाराक पिठाचें लिंग करा आनी ते पिठाचे लिंग त्याचे पूजन जाल्या उपरांत लिंग खंय तुमी परतून पावयतली तर न्हंयेक पावयतली. सो तेच्या खातीर कितें जालें सांगा पळोवया हें जें पीठ जें आसा पळय न्ही तें खाद्य म्हणून सगळ्या नुस्त्याक म्हणजे त्या काळांत सुद्दां जेन्ना भर पावस पडटालो तेन्ना सुद्दां नुस्त्याक कितें कशें खावंक मेळूं शकता हाचो सुद्दां विचार अहिल्याबाई होळकर जो आसा पळय तांच्यांनी केलो. आमी म्हणटाले की अहिल्याबाई होळकर ती महाराष्ट्रात आयली मध्य प्रदेशात गेली ती राणी आसली आनी ना अश्योय आमच्या मदीं नारी शक्ती आसा अश्योय आमच्या मदीं आमची गोंयांतल्यो आमच्यो रत्न आसात की तांच्यांनी ह्याच गोंयांत आपलें नांव घडयलां. म्हणून हें चड कठीण न्ही. म्हाका दिसता आमी जर ध्येय निश्चित केलें जाल्यार तें ध्येय मेळोवपा खातीर आमचो आशिल्लो यत्न हो म्हत्वाचो आसा. प्रयत्न हो म्हत्वाचो आसा. ना आपल्याच्यान तें जमचेंच ना हें जर म्हटलें जाल्यार आमी फाटीं उरपाक शकता. बट त्याच कश्टाचेर जर आमी मात केलें जाल्यारूच आमी फुडें वचपाक शकतले. आनी म्हणून तर म्हाका दिसता की अशा पद्दतीच्या म्हणजे अहिल्याबाईंचे जे कंप्लिटली राज्यातलो प्रशासन जे संरक्षणा सावन तांच्यानी तुमकां एक्सप्लेन केलें तेजें एक एक गजाल जर बारकायेन पळयलें जर आसत जाल्यार तेजें तंतोतंत पालन आमी म्हणटा की आजचे राज्य खरें म्हणजे इतकी वर्सां तें करपाक जाय आशिल्लें बट इतके वर्सां जावंक ना. बट आतां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक लागला. हांवें कित्याक सांगतलो आमी खूब जाण अमृत सरोवर आयकलां आसतलें ह्या दिसांनी. आमी अमृत सरोवर गोंयांत जवळपास 150 पेक्षा चड अमृत सरोवराचें संवर्धन केलें. म्हणजे आमी आतां म्हणपाक लागला की जल संवर्धन करप ही काळाची गरज आसा. मदलो काळ असो आयलो की आमी सगळ्या जाणांनी बांय झरे न्हंय सगळें आटोवन दवरले. पण आमी परत जल संवर्धना कडेन वचूंक लागल्या. जी गजाल 300 वर्सां पयलीं आमकां अहिल्यादेवी होळकर हांच्यांनी स्वता आपल्या राज्यांत कशा पद्दतीचे तलाव आसूं शकता आनी कशा पद्दतीचे तलाव करपाची गरज आसा म्हणजे वॉटर कन्जर्वेशनची गरज ती तेन्ना तेंच्यांनी वळखली.